काणकोणचे राजकारण गोंया खातीर सदांच चर्चेचो विषय। 2022 विधानसभा वेंचणुके वेळार तेन्नाचो उपसभापती इजिदोराक भाजपान तिकीट दिवना, तवडकाराक दिली। तवडकार जिखलो आनी सभापती जालो। तिकीट दिवना म्हणून इजिदोर आनी ताचे कार्यकर्ते बेजार जाल्ले, मात ते पक्षांतूच रावले। काणकोणा भाजपाचे 2 गट तयार जाले। मुख्यमंत्री काणकोणा गेल्ले कडेन इजिदोराक मेळ्ळो। मुख्यमंत्री म्हणटा इजिदोर आनी तवडकराचे प्रश्न न्ही तर लोकांचे प्रश्न सोडवपाक यत्न करता। आमकां सगळे सारके। तुम्ही सांगलेले सगळे विषय इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल सभापतीकूय विश्वासान घेवन सगळे विषय सोडोवपाची गरज आसा आनी हांव सोडयतलो हें बी सांगता तुमकां परत एकदां। कित्याक सोडयतलो हांवें सभापतीक विश्वासान घेवनूय सांगलां। इजोरी हांगासर बरोबर आसा, सोशल वेलफेअर मिनिस्टरी आसा, कारण शेवटी आमच्या प्रत्येक योजनेचो फायदो हो लास्ट त्या मनशा पर्यंत पावूंक जायना जाल्यार कांय फायदो ना। म्हणजे हांव हे इलेक्शन असो म्हणून विशय सांगना, परत एकदां सांगता। म्हणजे लोलया सारकेल्या हांवें आतांच म्हटलां की पयल्या पंचायतीन गोंय सुरू जाता त्या वाटेंतल्यान पयली पंचायत आसा, त्या पंचायतींतले विशय सुटावे जावपाक जाय आनी ते सुटावे जावपा खातीर म्हणजे म्हजो कटाक्षान पर्सनली लक्ष आसतलें। परत केन्ना तरी पुराय काणकोण मतदारसंघातले सगळे इश्यू हँडल करता आसतना हे तुमचे सगळे इश्यू हांव पर्सनली एड्रेस करतलो, पर्सनली सोडयतलो, कारण हे इश्यू ना इजोराचे ना रमेश तवडकराचे, हे इश्यू लोकांचे आहा। आमच्या लोलये दामोदर हायस्कुलाक काल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान भेट दिली। त्या वेळार प्रमोद सावंत लागीं आशिल्ल्या इजदोर बाब जो आसा एक्स MLA काणकोणचो त्याच्या घरा कडेन भेट दिली। त्या वेळार इजदोर बाबाचे कांय कार्यकर्ते आशिल्ले, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले, पंच आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले, हेणी CMा मुखार कांय कागाळे मारले। हितून भितर अश्यो कांय कागाळे आशिल्ल्यो ज्यो सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हेजेर कांय कागाळे आशिल्ले। शेवटाक उत्तर दितना प्रमोद सावंतान म्हणलें की हे जे कितें आसा मिसअंडरस्टँडींग जें जालां तें सभापतीकच घेवन आपूण सॉल्व करतलो।